installed in a system. So it is causing it's a threat to the society and mostly youngsters are. पण सदा सरकार जरी सोबत बरें जरी सिरियसली घेता चीफ मिनिस्टरान सांगिला आपण सगळे कितें आहा तें बंद करता ते कितें जाता आमगे असेंब्ली आसून क्लोज जाता आनी मागीर परतून ओपन जाता ओपन क्लोज मडक्या केसां जाता तेश कोन्न तें बट एक्चुअली इट इज अ नीड ऑफ द आर समज ते तूं गोंय सांबाळपा जाय आनी गोंयच तरी युथा सांबाळपा जाय म्हाका सदां सरकारान आनी आमदार आहाय ते कितें आमचे रस्ते हें तें करपा न्हू वी हॅव कॉल्ड एज लेजिस्लेटर्स एंड वी हॅव टू फॉर्म द लॉज इन द असेंब्ली आनी म्हाका दिसता समज जर सरकार सिरियस ना आनी हेजे मुखार तरी ते परतून ऑनलायन गॅमलींग आनी ते बारीक शॉप्सांक हें जालें जाल्यार कोणें हें BJP सरकारान केलें हें 110%. Everyone will agree to this because it is without the hand of the politicians and the police and those who are in power, yes, they come solving. So definitely, if government is serious, they have to take it seriously and it has to be stopped. It is a very serious issue and आमगे youth काबार जातो families काबार जाले डिस्टर्ब जाले लोकांनी सुसायड केला आमगे स्पिकरान तिंगा काणकोण एक एसटी भुरगो सुसायड केलो म्हणून ताणें बंद केला सो गावडकरागे तिंगा समज स्पिकरागे जाता जाल्यार आमगे कित्याक कॉन्स्टिट्युन्सी बंद जायना only because he is in power. So it should stop all over Goa, not only in my constituency, but there are some top leaders who are doing this. In fact, they should be held responsible and put a full stop on this gambling. Atal Mabaz illegal enforcement No, it is in cafe, it is in Khopoli constituency, but it is affecting my constituency. Pollution जाता आमगे तिने येता केपें येता सो हेगे मतदारसंघात खोपोडेच्या आमकां लोकां आमगे माल पडटा वी वील रेज दॅट इशू एडन बाब कोण टॉप लीडर तो टॉप लीडर कोण तो सगळ्या खबर आहा मिटी दिसांनी इट्स अ ओपन सिक्रेट सगळ्या खबर आहा कोण आहा तो कोण हितू आहाय न्हू हे एक्टिविटीजान तेच लीडर